नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परमामणकर। गोमंतकाच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। म्हादय विशयाचे राजकारण करपाचे करात बंद। गोवा फॉरवर्डाचो निमंत्रक विकास भगताची मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक शिटकावणी। मनीष सिसोदिया अटकेचो निषेध करीत आपाच्या गोंय युनिटान भाजपाच्या मुखेल कार्यालयाच्या मुखार काडलो मुकमोर्चा। येता त्या अधिवेशनात सिसोदिया आनी अदानी विशीं विचारताले सरकाराक प्रश्न सांगता वेन्झी वेगास। म्हादय विशीं जागृतायेक आतां कलाकारांनी घेतली सुरवात। म्हादय फकत उत्तर गोंयाक न्हय जाल्यार पुराय गोंयाक आसा म्हत्वाची, सर्वसामान्यांनी उक्तायलें मत। दाबोळे विमानतळा फाटल्यान कोयराच्या डंप यार्डाक अचकीत लागलो उजो। 3 जाण गंभीर जखमी। पिडितांचेर चिखले हॉस्पिटलांत उपचार सुरू। मोदी आनी अदानी संबंधाचेर राहुल गांधीन काँग्रेसीच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात परतून एक फावट केलो प्रश्नाचो भडीमार। जाप मेळना तो मेरेन प्रश्न विचारप थांबोवचे ना, सांगता राहुल गांधी। आनी मानकुरादाची मागणी कमी जाल्ल्यान दर जाले कमी। 6,000चो डझन पावलो 3,000चेर। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी खासदार श्रीपाद नायकाची माफी मागल्या आनी परत अशें घडचें ना हाची गवाय दिल्या। दोनापावल जेटीच्या उक्तावणाक सरकारान आपावणें दिवंक ना म्हणून खासदार श्रीपाद नायक हांणी सरकाराचेर तिडक उक्तायल्ली। ह्या विशीं आपूण श्रीपाद नायक हांकां मेळून पर्यटन मंत्री म्हणून आपणे तांची माफी मागल्या अशें रोहन खंवटेन म्हटलां। Serious concern for all of us, and such type of negligence is not acceptable. तो आमचो युनियन मिनिस्टर टुरिजमाचो and he is fully supporting us in all the things which have been taken up. As a tourism minister, I take the onus and convey my due apologies. त्याच दिसा म्हाका मेळ्ळो तो आनी ते मेळ्ळा तेन्ना हांव तेकडे उलयलाय बी ही गजाल, कित्याक इट इज whether it is a fault of somebody, some particular person or what is not there. It is our department and it is our responsibility. म्हाका दिसता आमी खंय तरी समज कमी पडल्या. It is for us to ensure that such type of things don't take place. I have already tendered my apologies personally to him when I met him on the same day, and I think this type of instances will not happen in the future. गोंयांत चलपी तृतीयपंथीयांच्या सेक्स रॅकेटांतल्या मुखेल आरोपी बॉबी सयत 5 तृतीयपंथी आरोप्यांक सोमारा सांजे कालांगूट पुलिशेन अटक केली। सेक्स रॅकेटाक विरोध करपी तृतीयपंथी नंदिनी आनी तिच्या वांगडा आशिल्ल्या ट्रान्सजेंडरांक बॉबी आनी ताच्या वांगड्यांनी मारहाण केल्ली। ह्या विशीं ह्या तृतीयपंथीयांनी कालांगूट पुलिशेन कागाळ केल्ली। आयतारा गोमंतक टीव्हीन ह्या प्रकाराची खबर सगळ्यात पयलीं उक्ताडार हाडिल्ली। मिरामार दर्यावेळेर बायलांच्या बेंसांत दादले भोंवतात, हे दादले पर्यटकांक लुटतात। हो प्रकार एसीबीचो कर्मचारी शिवा मोरे हांणी पुलिशेच्या नजरेक हाडून दिल्लो। हम बॉबी को जानते हैं, आज 10 से 12-15 साल से जानते हैं। जब हम आए थे, फिर अभी कुछ साल हुआ ये हम लोगों को ज़बरदस्ती सेक्सुअल एक्टिविटी में दे रहा है। कहाँ से आए थे? हम कोलकाता से आए थे। आपकी पहचान कहाँ हुई बॉबी से? बॉबी से पहचान हम ट्रांसजेंडर की एक सम्मेलन में हुआ था। उसके साथ एक अजमेर शरीफ बोल के जगह है, वहाँ पे हम लोग के साथ पहचान हुआ था। वहाँ पे हम लोग को बुला के फुसला के कि यहाँ पे अच्छा डांस होता है। हम लोग ये सोच के आए थे कि डांस करेंगे, नाचेंगे, इंटरटेनमेंट करके हमारा पेट चलाएंगे। हमें पता नहीं था कि ऐसे काम करके हमारा पेट चलना होगा। जब डांस करके हम लोग इसका पेट नहीं भर पा रहे, तब हम लोग को ये चीज़ एक्टिविटी में ज़बरदस्ती दिया। सेक्स मेरा खुद का पर्सनल है, मैं किसके साथ करूँ किसके साथ नहीं करूँ, लेकिन ये मुझे ज़बरदस्ती ये चीज़ में डाला है। आज मैंने कुछ दिनों से इसको विरोध कर रही हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं करना है। इसलिए ये हम लोग के ऊपर इतना मार रहा है, पीट रहा है, हर किसी को मार रहा है। और ये जो मीरामार में भी जो सेक्स चल रहा था, इसमें ये बॉबी का ही हाथ है। जो मतलब लड़का जो गे होता है, इन लोग को ज़बरदस्ती मार के धमका के, इन लोग को ड्रग्स दे के, इन लोग को लड़की जैसा सजा के, इन लोग को मीरामार में जाके धंधा कराना, एक्चुअली हिंदी में बोला जाए तो जिस्म फरोशी कराना
है ना। एक बोलते हैं ये अगर नहीं करोगी तुम्हें हम गोवा में रहने नहीं देंगे, तो हमारा भी तो राइट्स है ना। हम तो इंडियन है, हम लोग इंडिया के कोई भी कोना में रह सकते हैं, अपना खुद का ज़िंदगी इंडिपेंडेंट अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन ये हमें यहाँ पे ऐसे जीने नहीं दे रही है। हम लोग के ऊपर मर्डर का वो हो रहा है, हम लोग का जान का खतरा है और हर किसी को एक एक को पकड़ के मारा है। और थैंक यू पारवोरी पुलिस एंड कलंगुट पुलिस स्टेशन हम लोग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बऱ्या भाशेन हांकां सगळ्यांक जस्टीस दिवचो। आयज हे सुदरपाक सोदता, बऱ्या तरेन बिजनस करपाक, बऱ्या लायनी आयज येवपाक सोदता। हांकां फोर्सफुल्ली नाका जालेले धंदे करपाक लायताली, ते धंदे तेंचे बंद करूंक सोदता आनी बऱ्या लायनीन ते आयज येवपाक सोदता, जाल्यार हांकां पुलिसांनी बऱ्या तरेन कॉपरेट केल्ले आहा। म्हाका दिसता जशें आयज तांकां अरेस्ट केल्या, जशें तांकां आयज धरून हाडल्या, तशें तांकां न्यायी दिवपाक आमचे पुलीस समर्थ आहा। म्हादयेचेर आमी राजकारण करिनात जाल्यार शिक्षण खातें जे मुखेलमंत्री सांबाळटा तांच्याच खात्यांतले अधिकारी करतात असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो निमंत्रक विकास भगतान केला। म्हादय विशीं विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय जावची देखून गोवा फॉरवर्ड पक्षा वतीन विद्यार्थ्यां खातीर वक्तृत्व सर्त दवरिल्ली। मात ह्या सर्तींत खंयच्याच शिक्षकान भुरग्यांक धाडचे न्हय अशी मॅसेज म्हापशेच्या ADEIन पातळिल्ली। ह्या संदर्भात भगत उलयतालो। म्हादय विशीं खरीच आपुलकाय आसा जाल्यार अशा तरेचें राजकारण करचें न्हय अशें म्हणीत भगतान मुखेलमंत्री तशेंच म्हापशेच्या ADEIचेर फोग काडलो। काल आमकां एक बार्देस तालुक्याचो ADEI किरण चोवलस्कर म्हणून ताणें एक मॅसेज सर्क्युलर केली। बार्देस तालुक्याचो जो ग्रूप आसा शिक्षणाचो, त्या ग्रुपाचेर मॅसेज सर्क्युलर, व्हडली मॅसेज आसा। हांव मुद्दाम ती मॅसेजीचो 5वो प्रश्न तुमकां वाचून दाखयता। नो टीचर शॅल अटेंड नॉर टेक एनी स्टुडंट्स फॉर एनी मीटिंग प्रोग्राम कॉम्पिटिशन इन कनेक्शन टू म्हादय नॉर कंडक्ट एनी एक्टिविटी इन सच कनेक्शन। आतां हातूंतल्यान एक स्पश्ट जाता की दर वेळाचेर मुख्यमंत्री आमकां सांगता म्हादय विशयाचेर राजकारण करनाकात। आमी राजकारण करयना, कारण ही जन आंदोलन जावची, ही चळवळ जावची, विद्यार्थ्यां ते जाणट्या मेरेन पावची, सगळ्या मेरेन ही म्हादयचो विशय वयचो आनी गोंयची बाजू भक्कम जावची केंद्रा मुखार, हो एकमेव हेतू घेवन आमी हें कॉम्पिटिशन अरेंज केलें। कॉम्पिटिशन आमी करतलेच। हाजे मुखार आमी स्ट्रीट प्लेचें कॉम्पिटिशन करतले, हाजे मुखार आमी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन ही चालू आसतली, जनजागृती चालूच आसतली। पूण मुख्यमंत्र्याक म्हाका विचारपाक जाय, असले जे तुजे डिपार्टमेंटाचें शिक्षण खात्यात तुजे कडेन आसा, तूं आमकां म्हणटा, वारंवार म्हणटा म्हादयच्या विशयाचेर राजकारण करनाकात। राजकारण कोण करता? तूंच सांगतालो म्हादय म्हजी आवय म्हणून। आज जर तूं आवय म्हणटालो जाल्यार म्हादयच्या विशयाक तूं आतां सावत्र आवय जाल्यार काय कितें तुमची? काय तुका केंद्र सरकारान पोसको घेतलो? हें स्पश्ट कर, कारण दिसान दीस तूं ह्या म्हादयच्या विशयाचेर लोकांक चिड्डिवपाचो प्रयत्न करता। ज्या आंदोलनाक जे भुरगे सक्रीयपणान वांटेकार जातात, जे NGO एक्टिविस्ट जे वांटेकार जातात, तांचेर तूं दबाव हाडपाचें यंत्र करता। कित्याक? काय तुवें केंद्र सरकारान उतर दिला की गोंया भितर आपूण मुवमेंट जावं दिवचो ना आपल्या कदेर राखपा खातीर? हें तुवें आज आमकां स्पश्ट करचें। आमी राजकारण करतात, राजकारण करपाचो कथेय आमचो हेतूय ना। त्याच बरोबर ह्या ऑफिसराक सांगता हांव, आमी सांगपाक सोदतात की तुमी पाळीव प्राणी जावन सरकाराचे वागनाकात। हे सरकार आयज आसा फाल्यां ना, पूण एक एडमिनिस्ट्रेशन आनी खास करून शिक्षण खात्याचो तो ADEI जी एक मुखाल्ली पिढी घडयता, तुमी जर आतां ह्या विशयाचेर अशा पद्दतीचें राजकारण करपाक लागले जाल्यार येणाऱ्या पिढीक तुमी कितें दाखोवन दिवपाक सोदतात? म्हणजे खंयचे सोशल विशू विद्यार्थ्यांनी घेवपूच ना? आजचो विद्यार्थी फाल्यांचो नागरीक म्हणटात, जाल्यार हो नागरीक जो भुरगो आजचो भुरगो फुडाराक वचून नागरीक जावपाचो, जाल्यार तुमी हांगा चिड्डिवपाचो प्रयत्न कित्याक करतात? दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हाका आयतारा CBIन अटक केले उपरांत ही अटक लोकशाही विरोधात आसा असो आरोप करीत आम आदमी पक्षान दर एका राज्यांत ह्या घडणुकेचो निषेध सुरू केला। हाचोच एक भाग म्हणून आम आदमी पक्षाच्या गोंय युनिटान भाजपाच्या पणजेच्या मुखेल कार्यालयाच्या मुखार मुखमोर्चा सुरू केलो। दिल्लीच्या शिक्षण संस्थेक लागून मनीष सिसोदिया पुराय जगभरात फामाद जाला। अशा समाजा खातीर वावुरपी मनशाक अटक करात, मात अदानी सारख्या मनशाचेर कसलीच कारवाय कित्याक जायना हाचेर आपूण येता त्या विधानसभा अधिवेशनात प्रश्न विचारतलो आनी गोंय सरकाराक ताची जाप दिवची पडटली अशें वक्तव्य बाणावलेचो आमदार आनी आपाचो फुडारी वेन्झी वेगासान केला।
आज मनीष सिसोदिया जो इंटरनॅशनली रेकॉग्नाइज्ड दी बेस्ट एड्युकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाका लिकर पॉलिसी फाटल्यान इल्लिगली काल अरेस्ट केल्लो. अदानी जो इतलो पयशांचो घोटला केल्लो ते अदानीचे जेन्ना पार्लमेंटान विचारलें, जेन्ना सगळे मेंबरांनी विचारलें की वाय इज ही सेट फ्री, तेन्ना जबाब कोण दिना. आज अदानीचे उलोवपाक कोण मुखार सरना. पूण मनीष सिसोदिया आसलो जे कोण धाकटो KG1 भुरगो जावन इस्कलाचे 10th भुरगे पास जाता, कॉलेजी भुरगे पास जाता, हो जो यूथ जो आहा आख्खो इंडियेचो यूथ, गोंयचो यूथ, दिल्लीचो यूथ, पंजाबचो यूथ जो सगळो एक मनशाक पळयता की पॉलिटिकल चेंज, एड्युकेशन सिस्टम. आज जितली जी भुरगीं आज तुमगे प्रेसाची जितले हे पुलीस आहा, जितले तेंगे पुलिसाचे भुरगीं आहा, आज दे आर लुकिंग एट दी एड्युकेशन चेंज इन दिल्ली and the same which is going to get replicated in Punjab. जेव्हा हो चेंज आसलेलो मनशाक तुमी आज भितर उडयता, तुमी म्हणटा स्कॅम केला. हिंग अदानीन करोडांनी रुपयाचो फ्रॉड केल्लो, हिंग अदानीचेर कोण एकलो उलोवपा मुखार सरना. पूण एड्युकेशनाक लागून जो मुखार सरलो, जे एड्युकेशनाक लागून जे न्यूयॉर्क टायम्सान प्रिंट करून दाखयल्लें आहा वॉट आर द चेंजीस टू बी डन, असले मनशाक जे फॉलोईंग आहा ते मनशा फॉलोईंग जे आहा ते मनशाचे फॉलोईंगाक तुमी आड वचोन आज तुमी ताका भितर घालता. आनी एड्युकेशन दिवपी लोक जो आसा, जो थॉट प्रोसेस घेवन जो इंटेंशन नियत म्हणटाय, जे इंटेंट आशिल्लो तसले मनशाक आज आमी भितर घालतात. आनी अदानी असलो मनीस आज फ्री आसा. एज अ लेजिस्लेटर आतां असेंब्ली सेशन आसतलें. अदानीक आय थिंक दे हॅव टू रिप्लाय इन गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली ऑल्सो. We need to talk about Adani in the Goa Legislative Assembly. म्हादय राखप हे आता दर एका गोंयकाराची मोख जाल्ली आसा. देखून ह्या गंभीर विशयाची जागृताय करपा खातीर जाणटे, नेणटे, सर्वसामान्य तशेंच कलाकारांनी लेगीत आपापल्या तरेन जागृताय करपाक सुरवात केल्या. म्हादयचो प्रश्न हो फकत उत्तर गोंयचो प्रश्न नासून तो पुराय गोंयचो प्रश्न आसा अशें मत सर्वसामान्यांनी उक्तायलां. ह्या विशीं कलाकार आनी सर्वसामान्यां कडेन भासाभास केल्या आमचो खबराकार सुशांत कुंकळकारान. म्हादयचें आंदोलन आतां पेटपाक लागलां. कलाकारांनी ह्या आंदोलनात आतां उडी घेवपाक सुरवात केल्या. कितलेशे तियात्रिस्तांनी आपली कातारां म्हादयचेर म्हणपाक सुरवात केल्या. हे आंदोलन आनीकय पेट्टले हाचे संकेत आतां मेळपाक लागल्यात. फक्त गोंयांतूच न्ही तर गोंया भायर जे UK आनी गल्फाक जे आमचे गोंयकार आसात तांकांय म्हादयचो हुस्को जाला आनी ताणें आपलो हुस्को आतां उक्तावपाक सुरू केला. म्हादय राखून उरतली काय कितें, म्हादय आमचे कडेन उरतली काय कितें, होच प्रश्न सद्याक सगळ्याक सतायता. आमचे मदीं आसात तियात्र वेले मनीस, ते तियात्राक काम करतात आनी एक कलाकार तियोतीन बाब. सद्याक तियात्रिस्ट किंवा कलाकार हांचे मदीं म्हादयचें हें काम कशें चालू आसा? सुरवातेक सांगतलो जाल्यार आतां 4 दिसां पयलीं उतोर्डा एक प्रोग्राम जालो जो म्युजिकल प्रोग्राम. आनीक तितून भितर तो प्रोग्राम जो घडोवन हाडलो फादर रामिरो लुईस. आनीक स्पेशली हांव खूब खुशाल कारण तेजे भितर जीं भुरगीं आसलीं तीं सामकीं ल्हान भुरगीं धरून व्हडलीं आसलीं. आनीक ह्या म्युजिकल कॉन्सर्टा भितर ह्या म्युजिकल कॉन्सर्टाक सुरवातेक तेणें म्हादयचें नांव दिलें की ही म्हादय आमची आवय. आनीक सुरवातीक जें सुत्रसंचालन जातालें तितूंतल्यान तेणें म्हादयचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न केलो. तेणी 1-2 सॉंग्स तेणी म्हादय खातीर स्पेशल पेटयलीं, म्हणजे लोकां मदें एक अवेरनेस करपाक. आनीक लोकांनी तांकां बरो प्रतिसाद दिलो. म्हणजे दुसरें आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आतां तियात्रांतल्यान सुरवात जातली ही सॉंग्स येवपाक, कित्याक फाटल्या सिजनाक जो बोवाळ जाला न्हू तेन्ना थोड्यांनी प्रयत्न केलो म्हादयचेर सॉंग हाडपाचो. पूण आयज हो गोंयचो इशू लोकां मदें वेवस्थीतपणे लोकां मदें व्हरतलो जाल्यार तुमकां फाटीं खबर आसतली थोड्या दीस पयलीं जेन्ना 70 भागांक ह्या म्हादयचो सुरवात जाता, म्हादय ही सुरवात जाता आनी 100% 70चे लोक ह्या म्हादयचेर डिपेंड आसा.
अशा सुवातेर अवेरनेस ना. जे सरपंच येता आनी कोण सांगता की आमी आमच्या गांवांक हें नाका. तुमी म्हादई वाचोवपाक कितें केलां? आमचे कितलेशेच भाव भायर आसात, गोंया भायर आसात, देशा भायर आसात. तांचे मदीं कितें आसा वातावरण? आतां कालच म्हाका एकलो केजी ब्रागांजा तेणी फोन केल्लो. राती हांव उलयतालो तेजे कडेन. तेणें सुरवातीक तेजून बाब कितें जाय रे, आमची म्हादई काबार केली मरे. म्हणजे तेंचे भितर एक तिडक आसा. ते गोंयकार, गोंयांक जाल्ले, गोंयांक व्हडले जाल्यार फक्त पोटा खातीर जरी भायर गेले जाल्यार तेंचो फक्त डायरेक्ट मोग ह्या म्हादईचेर आसा, म्हणजे गोंयचेर आसा. आनीक आमी पळोवपाक गेले जाल्यार भितर तेंचे कडल्यान आतां आनीक सुरवात जातली. म्हणजे न्यू सॉंग्स म्हादईचेर आनी कितें, म्हणजे तेंचे भशेन त्या सुवातेर रावन पासून ते अवेरनेस करपाक लागतले. तेंचे भितर भरपूर हुस्को आसा जे फक्त हांव UKचें म्हणना पूण एंटायर गल्फांत. आनीक जेन्ना आमकां म्हणजे असो कोणाचो फोन येता तो बाबा तुमी बरें करता, म्हणजे अवेरनेस जें जाता न्हू म्हादईचें तें तांकां सगळ्यांक आवडटा. आनीक सगळे ते उमेदीन आसा की कितें तरी हेजेर जावपाक जाय आनी आमची म्हादई आमकां मेळपाक जाय. तुज्या कोतान हें आंदोलन आनीकय पेट्टलें अशें दिसता तुका? आनीक हें पेटपाकूच जाय. कारण कितें आसा, सदांच म्हणणें आसा की भुरगें रडलें जाल्यार आवय ताका दूद दिता. तेच भशेन सरकारा मुखार आमी बोवाळ मारली जाल्यार तें सरकार आमकां दितलो. की बेश्टेच आमी कोर्टाक केस आहा म्हणली आनी कितें आहा ती सुप्रीम कोर्टाक आमी चॅलेंज केली म्हणली म्हण जावपाचें ना. सुप्रीम कोर्टाक जावं ट्रिब्युनलांक ह्यो जर केसी आसा आनी तितूंतल्यान जर जावपाचें आसलें जाल्यार अमित शाह स्टेटमेंट करपाचो न्हू की आमी म्हादई कर्नाटकाक दिता, आमचे मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री एग्री जाल्यार हें स्टेटमेंटो करपाचो न्हू. म्हणजे जें ट्रिब्युनल आसा, जें कोर्टांतल्यान कितें जावपाक जाय तेजेरच तर अवलंबून आसलें जाल्यार ह्या राजकारण्यांनी हें स्टेटमेंट करपाक नाका आसलें. आज जो म्हादईचो जो इश्यू आज गोंयभर चल्ला ते पळयत जाल्यार आयज सगळ्या संघटनांनी एक जावपाची आसा. आनी हे 40 आमदार जे आज गोंयान लोकांनी प्रेजिडेंटीनी आपले गोंयच्या विकासा खातीर निवडून दिल्या, ते 40 आमदारांनी एक जावन म्हादई वाचोवपा खातीर लढा दिवपाक जाय. म्हादई गेले गोंय सोंपलें, गोंय काबार. म्हादई वाचोवपाक जाय. आनी जे म्हणल्यार नॉर्थाक पावना, सावथाक पावना. सावथाक कितें म्हणना, म्हादईचें उदक आमकां सावथ आनी नॉर्थ अशें कळटा. सगळे मनीस आमी सगळे एक, गोंयकार सगळे एक. सावथ आनी नॉर्थ करून हो इश्यू वाडोवपाक जायना. जर समज नॉर्थाक लोकांक इश्यू उदक कमी पडलें सावथांतल्यान दिवचें पडटलें, सावथाच्या लोकांक कमी पडटलें, तेन्ना हो सगळो गोंयकाराचो इश्यू हितून नॉर्थ आनी सावथा लोकांक इश्यू करना. आनी जर समज आमचे म्हादई गेले जर 70 लोकांक आनी वाळपयच्या लोकांक खारें उदक पिवचें पडटलें, तेन्ना हांव सांगता सगळ्या लोकांनी एक जावपा जाय. सगळे NGO, सगळे पार्टीचे आमदार, जे एक्स आमदार, एक्स मिनिस्टर, सगळ्यांच्यांनी भायर सरपाची गरज आसा हे म्हादई खातीर. दाबोळी विमानतळा फाटल्यान आशिल्ल्या गार्बेज प्लांटाक आयज सकाळीं अचकीत उजो लागलो. 10:30 वरांचेर उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यांनी घटनास्थळाचेर धांव मारून उजो आटोवपाक हाडपाचो यत्न केलो. उजो वाडटा तो पळोवन उजो पालोवपी दळाक आनीक एक फायर ब्रिगेड आपोवपाची पडली. तरी उजो नियंत्रणांत येनाशिल्ल्यान नेव्हीच्यो 3 गाडयो हाडच्यो पडल्यो. 5 गाडयांनी हो उजो पालोवपाचो यत्न आशिल्लो. मशिनां स्पार्क जाल्ल्या कारणान ब्लास्ट जालो आनी हो उजो लागलो अशें सुत्रा कडल्यान कळटा. तशेंच ह्या उज्यात 3 जाण जखमी जाल्यात. उपचारा खातीर तांकां चिखले हॉस्पिटलांत भरती केला. कॉल येयल्ले गार्बेज उजो लागला एअरपोर्टाचेर आमकां घेतली तेन्ना आमी मागीर आमची गाडी घेवन येयले आनी एके गाडयेन आमी कंट्रोल केलो आनी मागीर आमी दुसरी गाडी आपयली. त्याच्या नंतर मागीर नेवीचे येयले आमी कंट्रोल केल्या उपरांत आनी आमी येयल्ले तेन्ना हांगासर उजो पेट्टालो आनी हांगासर कोण नासले, तेंचे मनीस कोण नासले. उदो तो गार्बेजीक लागलो ते कांय खबर ना. ते आमी येयल्ले तेन्ना हांगा कोण नासले, उजो पेट्टालो. तेंचे मनीस कोण नासले, गार्बेजीचे मनीस कोण नासले. सध्या आमचे 2 आनी तेंचे 3 5 गाडयो लागल्या. ते आतां JCB हाडून तेंच्यांनी हे करचें पडटलें, ते काडचें पडटलें. तेच्या उपरांत उदक मारचें पडटलें तेन्ना ते क्लियर जातलें. जाल्यार तो दवरयत रावतलो. इंजर्ड म्हणून आमकां काय आमी येयल्ले तेन्ना हांगा कोण ना, आमकां खबर ना. पण कोण तरी म्हणटा की तितल्यान इंजर्ड आसा ते हांव काय सांगूंक शकना. कित्याक तेंचे मनीस कोण ना, गार्बेजीचे मनीस हांगासर काम करचे कोण ना मनीस शकता.
मानकुराद आंब्याचें नांव घेना फुडें तोंडाक रूच सुट्टा, पूण ताची दर सर्वसामान्यांक परवडपार सारकी ना. फाटल्या 15 दिसां पयलीं पुराय राज्यांत मानकुराद आंब्याचो दर 6,000 रुपया एक डझन आशिल्लो, म्हटल्यार 500 रुपया एक आंबो असो आशिल्लो. आतां हो दर 3,000 रुपया डझन आसा. हापूस आंब्याचो दर मानकुरादा परस मातसो सवाय आसता, पूण लोक मानकुराद आंबो चाखपाक रावल्या. सद्याक दर म्हारग आशिल्ल्या कारणान मानकुराद मोगी गोंयकार हे दर केन्ना कमी जातले हाची वाट पळयतात. I say that the whole of India awaits mango season eagerly. The king of fruits, the most luscious of fruits. It should be within the reach of everyone, every Indian. So increasing price means it gets out of reach. Keep the price down. Keep the people happy. Let everyone have a mango here. Oh, I buy mangoes as soon as they come till the last day that they are in season. मानकुराद आमी खातात. एक 2-3 तरी आंबे दिसाक जायत म्हाका सिजनाक. आतां न्हू आतां सारकें न्हू तें कितें आसता ते सारकें पिकले आसा ते मागीर सारकें म्हणटा तेन्ना खावपाचें आंबे. वार्काचो सचिव 3 विरोधी पंचां कडेन अन्याय करता अशी कागाळ वार्काची पंच शॅरोन आलेमो डिकॉस्टान केल्या. ह्या सचिवा संदर्भात खूब कागाळी केल्यात. सचिवाचो फाटलो इतिहास पळयलो जाल्यार ताचेर अशा तरेच्यो खूब कागाळी नोंद जाल्यात. उदरगतीच्या नदरेन जरी विचार करत आसात जाल्यार सगळ्या वार्डात समानताय आसपाक जाय, पूण वार्का पंचायतीत अशें जायना. आतां मेरेन 15 निवेदनपत्रां बिडिओन धाडल्यात, पूण कांयच रिप्लाय ना. सरकारान तशेंच अधिकाऱ्यांनी ह्या सचिवाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी वार्काची पंच शॅरोन आलेमो डिकॉस्टान केल्या. Reflecting mirrors, okay? According to the panel, they called ZP and the ZP gave them, and they have put it only in their wards, and we 3 are left without the reflecting mirrors. So I really don't know what is the system, how it functions, because I feel it should be for the entire village and not only for the few wards, because when we say development, it should be for all and not for the few wards. And we have around 15 memorandums sent by the BDO to the secretary, and every time we ask him, the memorandum is not come. He looks at it only after 1 week. You know, there are so many instances wherein the meeting was supposed to be held without 7 days notice. Even that memorandum is there. Then regarding the RCC slabs, we had given the RTI to the BDO. Still now no action has been taken. So basically I don't know what is wrong where, but I request whoever is the higher authority to take action on a secretary like this who is not functioning properly in the Warka village panchayat. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मन की बात कार्यावळीत देश विदेशातल्या लोकांकडेन आपले विचार उक्तायले. मन की बात ही कार्यावळ संस्कृतायेची राखण करपाक तशेंच जनभागीदारीत महत्वाचो वांटो उखलता अशें प्रधानमंत्र्यान ह्या वेळार म्हटलें. विंगड कलेच्या आविश्कारांनी तांणी तुस्त केली. गोंयचो गुरुदत्त वांतेकार हाणें काडिल्ल्या महात्मा गांधीजीच्या रांगोळीची तांणी खासा करून तोखणाय केली. गीतों और लोरी की तरह ही रंगोली कंपटीशन भी काफी लोकप्रिय रहा. इसमें हिस्सा लेने वालों ने एक से बढ़कर एक सुंदर रंगोली बनाकर भेजी. इसमें विनिंग एंट्री पंजाब के कमल कुमार जी की रही. इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अमर शहीद वीर भगत सिंह की बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई. महाराष्ट्र के सांगली के सचिन नरेंद्र अवसारी जी ने अपनी रंगोली में जलियांवाला बाग, उसका नरसंहार और शहीद उधम सिंह की बहादुरी को प्रदर्शित किया. गोवा के रहने वाले गुरुदत्त वांटेकर जी ने गांधी जी की रंगोली बनाई, जबकि पुडुचेरी के मालातिसेल्वन जी ने भी आजादी के कई महान सेनानियों पर अपना फोकस रखा. बागा वाठारात अस्तंत बंगालातले 38 वर्सां पिरायेच्या बायलेचेर सामुहीक बलात्कार केल्ल्याची दुर्दैवी घडणूक मुखार आयल्या. 18 ते 20 फेब्रुवारी मजगती बागा वाठारात 6 अनवळखी मनशांनी तिचेर सामुहीक बलात्कार केलो. तशेंच त्या मनशांनी तिचे भांगर, बॅग आनी हेर वस्तू चोरल्यो. ह्या प्रकरणात कालांगूट पुलिसांनी 6 अनवळखी मनशां आड गुन्यांव दाखल केला. मजगती पीडित बायलेचेर बांबोळे मानसोपचार संस्थेच्या हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पीडित बायल आपल्या एका इश्टा सयत 2 सप्तकां पयलीं गोंयांत आयिल्ल्याचें कळटा. ताका लागून पुलीस ताचो सोद घेतात. तशेंच वाठारांतले CCTV आनी हेर पुरावे एकठांय करीत आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या.
फाटल्या कांय म्हयन्यासावन गांवांतलो कोयर एकठांय करपाक फाटल्या कांय म्हयन्यासावन भ्रश्टाचार चालू आसा ह्या चर्चे वयल्यान सांकवाळची ग्रामसभा आयतारा बरीच तापली. तशेंच पंचायतीच्या मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीक लागिल्ल्या उज्याच्या घडणुकेचो योग्य तरेन तपास जावचो देखून ह्या विशीं पुलिशेंत कागाळ नोंद करपाचो निर्णय ह्या ग्रामसभेत जाल्लो आसा. तशेंच जुवारी एग्रो कॅमिकल ताचे प्रलंबीत थकबाकी परतून करिनात तो मेरेन कंपनी कडेन कसलेंच रिटर्न कम्युनिकेशन करचें न्हय असो म्हत्वाचो निर्णय ह्या ग्रामसभेत जाला. आम्ही पंचायतीन कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट करू ना पूण आम्ही ऑब्जेक्ट करून बसून लेटर आम्ही ऑलरेडी दिलां आमच्या पंच मेंबरान त्या मनशाक तेणी सुपरवायझर केला. आता आम्ही ऑब्जेक्शन केलां की बाबा ह्या सुपरवायझरा अंडर एक फायर जाला MRF शेडाक टीन शेडाक आनी तेजे उपरांत हे फ्रॉड कलेक्शन जाता गार्बेजीचे. सो हेका आतां जिम्मेदार कोण पंचायत वो तो सुपरवायझर. सो आमी पंचायतीक विचारलें सेक्रेटरी म्हणटा आपल्यान रिसीट बूक इश्यू करून आनी आमकां ते पयशे येयना जाल्यार पब्लिकान रिसीट हाडला ते पयशे खंय गेले. आमी ई टेंडरींग कर म्हणटा पूण हे करना. कित्याक तांकां ई टेंडरींग केले उपरांत तें बंद जातलें. आनी एज अ पंच मेंबर म्हूण हांव म्हाज्या पंचायतीचें नांव पिड्यार जाता, आमच्या पॅनलाचें नांव पिड्यार जाता, आमच्या ओपोजिशन जे पंच मेंबर आमी आसात तांचें नांव पिड्यार जाता, तशेंच आमच्या गांवचें नांव पिड्यार जाता, आमच्या गव्हर्मेंटाचें नांव पिड्यार जाता. कित्याक गार्बेजीचे पयशे हो पब्लीक पयसो तो आमच्या पंचायतीन येयल्यार आमकां ते डेव्हलपमेंट करूंक पडटा. पूण पंचायत ऑथरायजूच करना. पंचायत म्हणटा गरज ना कित्याक पंचायत ऑलरेडी आमकां लोकां कडेन एस्टॅब्लिशमेंट जेंचे कडेन आहा तेजे 5,000 घेता आनी सकयल तरी कलेक्शन घेयना. आमी फ्री आसा. आतां ही बिल्डींग आसा आमी तुमी आतां मिटींग केला ते दोनूय बिल्डींग ते बिल्डिंगान गरज आसा एवरीडे काडपाचेर. तो सुपरवायझर दोनूच दीस काडटा विकान. ते आतां हांव कितें म्हणटा आमी रेजोल्युशन आयज घेतला की ते डेली काडपाचे. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.